नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या या खासा कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयच्या या कार्यावळीचो विशय आसा सेन्सस 2027 आनी ह्या विशया बद्दल आमकां खोलायेन म्हायती दिवपा खातीर आमच्या पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या स्टुडियोंत हांगा आयज उपस्थित आसात वडील शिक्षक, अनुभवी मुलाखतकार आणि फामाद क्विज मास्टर भौमानेस्त नागेश सरदेसाय सर. हांव सगळ्यान पयलीं नागेश सरदेसाय सरांचे आमच्या पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या स्टुडियोंत स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार सर. सर, विशयाक सुरवात करतना हांव तुमकां एक हो जो सेन्सस 2027 विशय आसा तेचेर एक पयलो साध्या प्रश्नान सुरवात करता की आमच्या पळोवप्यांक तुमी सेन्सस ह्या विशया बद्दल आमकां थोडक्यान म्हायती सुरवातेक सांगची. आता सेन्सस म्हणल्यार जनगणना. जनगणना म्हणजे जे जन आसात, जे लोक आसात, लोकसंख्या, तांची सगळ्याची संख्येची एड करप आनी ते लोकां मुखार मांडप. तातूंत विंगड विंगड पयलू आसता ते आमी मागीर उलयतले. म्हणजे इतिहासान वचत जाल्यार आमचे पळोवप्या खातीर म्हत्वाचें सेन्सस ब्रिटीश टायमार सुरू जाल्लो. 1872 सुरू जाल्लो पयले खेपे. आनी तेन्ना तितली टॅक्नॉलॉजी बी तितली नासताली जी आज टॅक्नॉलॉजी जी आसा, तंत्रज्ञान. म्हणजे तेन्ना ते भशेन ते करताले, कारण ब्रिटिशा कडेन ते इंग्लंड थंयच्यान ते इंडस्ट्रियल रेवल्युशन बी जाल्ले. सो तांकां हांगचे परिस्थितीची एक जाण जावपाक आशिल्ली म्हणून ताणें तें केल्लें. आनी हें ती प्रक्रिया 10 वर्सांनी एकदां करता. म्हणटकच ती प्रक्रिया ब्रिटीश टायमान 8दां जाल्ली. हय. आनी स्वातंत्र्या उपरांत म्हणजे आमचे जे पयलीं ब्रिटीश राज म्हणटाले आनी आतां स्वराज्यान आमी आसा. स्वराज्यान 8 ही 8वी जी आतां 2027 तुमी म्हणला ती 8वी प्रक्रिया सुरू जाली. हय सर, आतां तुमी म्हटलें की एक ठरावीक वर्सांनी ती जाता, 10 वर्सांनी म्हणा. आता ही एक मदींच 2026-27 अशी जाली, म्हणजे ती योग्य हेतून आसा की कितें अशी एक हें जाली, घटना घडली किंवा ती कारण घडलें की ती मदींच आता घेवची पडली? त्याच्या बद्दल निमाणो सेन्सस हाजे पयलीं जाल्लो तो 2011 जाल्लो. 11 जाल्लो. म्हणजे आज पर्यंत आमी सगळे पळय निकश वापरतात जे 2011चो सेन्सस घेवनूच चलयता. 2011ची जनगणना. म्हणजे मदीं 2020 कोवीड महामारीचे सावट आयलें. ताका लागून गव्हर्मेंटान प्रक्रिया सुरू केल्ली बी 2021. मागीर ते तुमी जाणा आसतले, आमचे आयकुपी पळोवपी जाणा आसतले की 2021 ते महामारीचे आनी चड वाडून चड लोक दगावले आनी तेन्ना वातावरण मातशी बिकट आशिल्लें. ताका लागून ते फुडें धुकल्ले. आतां फुडें धुकलून तांणी तें आतां 2026 म्हणजे सुरवात केली ताजी. म्हणजे ताका प्रक्रियेक स्टेप बाय स्टेप ते वतले अशें. सर, आनीक फुडें ह्याच्या बद्दल खोलायेन विचारच्या पयलीं हांव तुमकां एक सादो प्रश्न विचारता जो आमच्या पळोवप्यांच्या मनान आयिल्लो आसतलो की ही जनगणना किंवा सेन्सस जे आसा हे नक्की हाचो फायदो कितें? हय, आमी आतां फायदे हे खूब आसता. कित्याक आमचो भारत देश हो जगांतलो एरिया वायज पळयत जाल्यार 7वो व्हडलो देश आहा. बरोबर. आनी लोकसंख्येच्या परिमाणान पळयत जाल्यार पयलो जाला आतां. सो हे दोनूय जर निकश आमी पळयले जाल्यार विंगड विंगड जे आमचे पैलू आसा, आमची लोकसंख्या आसा, आमचे लोकसंख्येन कितली वाड जाता, आमचे समाजीक आर्थीक निकश जे आसा तातूंत बदल जाता, आमचे लिटरसी स्टँडर्ड्स बदल जाता, राहाणीमान स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग बदलता. सो सगळे आनी हे धरून सरकाराक फुडले येवजण प्लॅनिंग कशें करपाचें, विंगड विंगड येवजण्यो कश्यो हाडपाच्यो, लोकाभिमुख प्रोग्रेस जो आसा, विकास, उदरगत ताका म्हणटा, ते करपा खातीर नाल्यार आनी कसलीच बेज ना. म्हणटकच ही एक राष्ट्रीय पांवड्या वयले हो जो जनगणना ही आसा ती भारत सरकारच्या रिजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेन्सस ऑपरेशन्स हांचे देखरेखी खाला प्रत्येक राज्य आनी संघ प्रदेशान केल्ली वता. अशा आतां आमी सर सद्या जी सेन्सस जनगणना सुरू आसा त्या विशयाचेर येवया की त्याच्या बद्दल तुम्ही सांगा, याचे खाशेलेपण कितें की जी तुम्ही म्हटली आता 2011 जाली ती आणि आताची जी सध्या सुरू आसा त्याच्या बद्दल मातशे खोलायेन मातशे सांगा. आता प्रश्न बरो आहा. आमची
ब्रिटिशा टायमार कितें जातालें तें आमकां तितलेशें म्हत्वाचें ना आतां. बरोबर. स्वराज्यान जेन्ना आमी स्वातंत्र्या उपरांत जितल्यो 7 आमी जनगणना घेतल्या त्यो आमी पेन पेपर मोडार घेतल्या. आतां आमी तुमी आसतना ल्हान भुरगे आसतना सुद्दां आनी घराघरांनी आमी पळयताले टिचरी किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट येताले आनी ते व्हडल्यो फायली घेवन येताले. बरोबर. आनी तांकां तें धरपाक सुद्दां त्रास जाताले, खूब कठिनाई जाताली. बरोबर. म्हणटकच हे खेपेक आमी आतां तंत्रीक युगान आसा. सो हो एक डिजिटल सेन्सस म्हणटकच आतां आमच्या घराघरांनी हे एन्युमरेटर पर्यवेक्षक पावले आसतले आज मेरेन, कित्याक ही प्रक्रिया सगळी सुरू जाल्ली 16 एप्रिलाच्यान. हां. 16 एप्रील 2026च्यान सुरू जाल्या. गोंय राज्या पुरते उलयत जाले. कित्याक हें सप्टेंबर मेरेन करपाचें. कित्याक आमचे भारत देशान विंगड विंगड राज्यां आसा, थोडी हिल स्टेट्स आसा, सो थंय दुर्गम एरिया आसा, म्हणजे थंय वेदर बी खूब बदलता. सो सप्टेंबर मेरेन भारत सरकारच्या त्या सेन्ससाने प्रास दिल्लो आसा. पूण आमचे गोंय पुरते उलयत जाल्यार 16 एप्रील सुरू जावन हें 15 एप्रील मेरेन पयलो टप्पो सोंपतलो. आतां पयलो टप्पो म्हणल्यार कितें? पयलो टप्पो म्हणल्यार हावज लिस्टिंग. अच्छा. हावज लिस्टिंग आनी हावज लिस्टिंग करून घरांक नंबर दिवप आनी घरांक नंबर दितकच घरांतले जे लोक आसात तांकां 34 प्रश्न आसा विंगड विंगड स्वरुपाचे. ते विंगड विंगड स्वरुपाचे प्रश्न विचारप. तो परिवेशक विचारतलो आनी तातूंत जेन्ना पळय तो परिवेशक विचारतलो, एक भारत सरकारचे सेन्सस हाणें बरें इतलें केलां, लोकाभिमुख म्हणटात तशें सेल्फ एन्युमरेशन. म्हणटकच स्वताक तुवें एन्युमरेशन करप. तुवें ते टॅप तो आसा ताजेर तुवें वचून ती सायट वचून तुवें ती स्वता तुजें ते करूं येता. म्हणजे ही जी डिजिटल जी पद्दत आसा, नवीन जे तंत्रज्ञान ते वापरून आपले माहिती आपले करूंक येता. आनी येताली कित्याक आतां 30 एप्रील मेरेन ते सोंपलें. आतां चडशे घरांनी आमच्या गोंयांत ते पर्यवेक्षक येवन गेल्ले आहा आनी ते 12 डिजिटाचो नंबर आसतालो. तो 12 डिजिटाचो नंबर येता. तो जर घराचेर हाजेर मारत दारार न्ही, तो पर्यवेक्षक तुका विचारत सुद्दां ना. तो ताजे वयल्यान डावनलोड करून तो कितें उरता कितें दिवना ताजे बाबतींत तो विचारूं शकता अशें. म्हणजे हो आता एक पयलो टप्पो जालो जो तुम्ही सांगले. तेतून भितून परत 2 असले, सेल्फ एन्युमरेशन असले, परत पर्यवेक्षक येतलो आनी तो हें करतलो. बरोबर. आता दुसरो टप्पो कितें आसा? म्हणजे ही हावज लिस्टिंग आता तुम्ही सांगले. दुसऱ्या टप्प्यान कितें हें आसतलें ते मातशें? आतां हो पयलो टप्पो जो आसा हातूंत एक एन्युमरेटर म्हणून आसता आनी 6 एन्युमरेटरा फाटल्यान एक सुपरवायझर म्हणून आसता. तो डेटा एन्युमरेटर सगळो सुपरवायझराक धाडटा आनी तो सुपरवायझर मागीर तो डायरेक्ट सिंक करता आनी ताका एक मागीर मामदार स्तराचो किंवा डेप्युटी कलेक्टर स्तराचो एक अधिकारी आसता. तो चार्ज ऑफिसर म्हणून आसता, म्हणजे देखरेखी खातीर. सगळो डेटा सिंक जातकच तो सामको हातून उरता. लॉक एंड की म्हणटा पळय आमी, की एन लॉक, म्हणजे तो कोणाक मेळना डेटा असो. म्हणजे आमचे पळोवप्यांक खबर कळपाक जाय, कित्याक आमी केन्नाय म्हायती दितना फाटीं फुडें सरता. बरोबर. सो बेझिजक म्हायती आमची दिवपाची. आतां ते 33-34 हे आसा पॉयंट जे आसा तातूंत घर कसलें, उदक नळाचे म्हणजे गव्हर्मेंटाचे काय आनी कसले, किंवा छप्पर कसले आसा, किंवा घरा कडेन टीव्ही किंवा लॅपटॉप किंवा गाडी अशें हें सगळें. घरांत कितले राबित्याक लोक आसा, कितली जोडपी आसा, हेड ऑफ द फॅमिली कोण, कळ्ळें न्ही. हेड ऑफ द फॅमिली आमी नॉर्मली कितें म्हणटा, जो सगळ्यान वयान सिनियर आसा तो हेड. पूण तशें ना, ते कोणीय हेड ऑफ द फॅमिली म्हणून दाखोव येता. अशें ते विंगड विंगड. आनी बाकीचे डेटा आसा तातूंत नंबर आसा ऑप्शनल. तो मोबायल तुमचो ऑप्शनल, तो कंपल्सरी दिवपाचो असो ना. तो तुमी जाय जाल्यार दिवं येता अशें. पूण कशें आसा, हे जे पळय सेन्सस ऑपरेशन जें आसा डिजिटल जाल्ले कारणान विकसीत भारत हे ताजें ब्रीद वाक्य कशें. जेन्ना आमी विकसीत भारत 2047 म्हणटात तेन्ना विकसीत हो एक फक्त नारो असो ना. तो खऱ्या अर्थान जर आमी साकार करतले आनी सकारात्मक दृश्टिकोन बाळगितले प्रत्येक आमच्या देशाचे नागरीक जे आसा, जाल्यार सेन्सस म्हणजे जनगणनेक तांचो बारीकसो वांटो तांणी दिवपाक जाय. म्हत्वाचें म्हणजे आपली माहिती ही जे कोण थंय हे करपाक येतात, एन्युमरेटर येता, तांकां
दिवन ह्या विकसीत भारत हेतून आपलो खारीचो वाटो प्रत्येक नागरिकान दिवपाक जाय आणि म्हाका दिसता सर अशा पद्धतीचे हे जागरूकताय मोहीम टीव्हीचेर म्हणा न्यूजपेपरांचेर एडवर्टायजी किंवा रेडिओचेर येत असता बरोबर तरी सुद्धा थोड्या नागरिकांच्या मनान मातसो खंय तरी शंका दुबाव आसता जाल्यार तांकां तुमी कितें मार्गदर्शन की कशें आता तशें सांगिल्ले त्या प्रमाणे शंका असून काय येना कारण आमचो देश जर फुडें विश्वगुरू जातलो आनी जर फुडले आतां आमची अर्थकारण वाडटलें जाल्यार खरें आमचे कडेन कितें आसा तें म्हणजे सांगपाक कांय हरकत ना बरोबर आनी हातून खुबश्या लोकांनी तें दिलां कारण खुबशे एन्युमरेटर जे आमी केन्ना केन्ना आमकां मेळटात ते कित्याक एन्युमरेटर जे आसात ते चडशे शिक्षक आसा प्रायमरी टिचर आसा किंवा थोडे गव्हर्मेंट कारकून हे लोक आसा अशें मेळून गोंयान जवळ वाटतं 4,500 लोक हे प्रक्रियेन इनवॉल्ड आहा सो आतां हो जालो पयलो टप्पो आतां तशें तुमी वयताले दुसरो टप्पो जो आसा तो फेब्रुवारी जातलो 2027 म्हणून आतां ह्या टप्प्यान फक्त हावज लिस्टिंग जावन कितले घराब्यान मनीस आहा ती आनी ताचो म्हायती घेतले दुसरे टप्प्यान मनीस घरान कितले 4 आसले ते शिकता कितें ते सर्वीस करता काय ते सेल्फ एम्प्लॉयड आसा तांची नांवां मेल फिमेल कळ्ळें न्ही तांची कास्ट आसा आतां हे पयलेच हातून पावंड्यान फक्त SC ST आनी अदर्स आहा मागीर फुडें OBC आसतलो म्हणून ओबीसीन खूब आमचे तरेतरेचे प्रकार आसता ते अदर बॅकवर्ड क्लासीस तो डिटेल्स मागीर फुडले पावंड्यान येतलो तें जालें तशें मागीर एक दीस असो आसता 28 फेब्रुवारी हो दीस शेल्टरलेस म्हणजे तांचो सेन्सस जाता आनी तांचो सेन्सस जावन 5 मार्च सुमाराक 2027 भारत सरकारच्या सेन्सस ऑपरेशन्साच्या तांचे ते अधिकारी आसात ते राष्ट्रपतीक हो रिपोर्ट सपोर्ट करतात सर एक आनीक एक हे आसता की प्रत्येक जण आपली माहिती दितना ही योग्य मनशाच्या हातान पावल्या त्याचो गैर उपयोग जातलो काय कितें असो एक दुबाव प्रत्येकाच्या मनान आसता तर ही जी माहिती आसा ही कशा पद्धतीन गुप्त उरतली किंवा सुरक्षीत उरतली ते मातशें तुमी सांगल्यार महत्वाचें म्हणजे कशें आसा ताका ॲप आसा इट इज ॲप बेस्ड आनी ॲप तो 15 तारखेक तो आउट ऑफ ऑर्डर वतलो 15 एप्रिलाक मागीर तो ॲप कसो कोणा यूज करूं मेळचो ना आनी तो ॲप सुरक्षीत आसा म्हणजे म्हायती दिल्ली ही तिसरे मनशा कडेन पावची ना ही फक्त एन्युमरेटर सुपरवायझराक धाडटलो सुपरवायझराक कित्याक धाडटलो एन्युमरेटान कितेंय जर खंय तरी ताजी ओवरसायट जाल्या ऑर आनी खंय कितें मिस्टेक जाल्या जाल्यार तो सुपरवायझर ती सारकें करतलो कित्याक सुपरवायझर हो एन्युमरेटरा फाटल्यान एक आसा म्हणटकच तो ती हें करतलो एडजस्ट करतलो सारकें करतलो कित्याक गोंयान आमच्या न्ही तुमी पळयत जाल्यार न्ही गोंय आमचें ल्हान न्ही खूब ल्हान आसा सो थोडे एन्युमरेटर तांची घरां क्लॅश जाता अशें आसा तेंची एरिया दिल्ली एरिया डिमार्केट केल्ली आसा मॅप तांणी काडल्या आनी ते मॅपा प्रमाणे ते फुडें वता सर आता हे जे एन्युमरेटर वयता म्हणजे तेंची स्वताचे मोबायलाचेर हें करता काय तांकां ऑलरेडी दिल्ले आसा कशें कितें हय होय बरो प्रश्न कारण तांणी आपलो स्वताचोच यूज करपाचो डिवायस आनी तातूंत ताका स्पेसिफिकेशन्स आहा एंड्रॉयड 11 आसा पळय ताजे सकयल तो उपयोग ना अशें सो तशें स्पेसिफाय तांणी आपले ते अपडेट करून घेवचे पडटले अपडेट करून घेतल्या नाल्यार नवे घेतल्या पूण हे प्रक्रिये खातीर तांकां गव्हर्मेंटान मोबायल दिले ना म्हणजे तांणी आपलोच डिवायस वापरपाचो तांचे खातीर ते मागीर रिएम्बर्स जातले तांकां ठरावीक अलावन्स आहा तांकां ठरावीक अलावन्सूय आसा हे खातीर हे कामा खातीर पयले पावंड्या खातीर आनी दुसरे पावंड्या खातीर म्हणजे अशा तरेन ही सध्या प्रक्रिया सुरू आसा सुरू आसा बरेपैकी प्रक्रिया गोंयान सोंपत आयली बी सोंपत आयली जवळ जवळ 75 ते 80% तर आमी बारीकशे पळयत कित्याक प्रक्रिया गोंयान 16 एप्रिलाक सुरू जाल्ली आनी 15 एप्रिलाक ती सोंपतली पयलो पावंडो म्हणटकच आज जाले आमी आतां हे करतात ते 10-11 तारीख जाली आज बरोबर 11 मे जालो सो आनी एक 4-5 दिसां भितर ही प्रक्रिया आटोपली घेतली सर आता हे सेल्फ एन्युमरेशन समजा जर एकट्यान भरलो फॉर्म आणि तो थंय माहिती त्याची वयतली कारण तो मोबायलाचेर भरतलो किंवा त्या वेबसायटीचेर भरतलो जी दिल्ली आहा
पण त्याच्या घरा परत हे एन्युमरेटर परत वयतले काय आणि ते येयले जाल्यार मागीर तेणी कितें थंय रिस्पॉन्स करपाचें. आता सेल्फ एन्युमरेशन केलें न्ही मनशान जाल्यार तो 12 डिजिटाचो तो नंबर आसता, तो घराचेर जर मारलो जाल्यार तर एन्युमरेटर, हांव समज एन्युमरेटर आसलो, हांव तर गेलो ते घरांत दारार मारपा गरज ना, पयलीं सगळे डिटेल चॅक करपाचे, पयलीं डिटेल चॅक करपाचे. थंय खंयी जर ताका दिसलें की बाबा हे सारकें भरूं ना जाल्यार तो हें करूं येता दरवाज्यार. कित्याक खुबदां कशें आसता, आउट ऑफ स्टेशन आसता, डोर लॉक म्हणून घालपाचें, कशें कळ्यात खूब तरेचें आसता. आनी एकट्याच मनशान केल्यार पुरो ते एका घरा भायल्या. आनी ते कशें आसा, आतां आमचे तरणाटे पिरायेचे भुरगे ते सगळे टेक्नो सेवी आहा, जेन झी बी म्हणटात ते, जेन अल्फा बी म्हणटात ते. सो हे सगळे भुरगे जरी सिनियर सिटीजन मे नॉट बी दॅट मच टेक्नॉलॉजिकल सेवी, मे नॉट बी आसूंकूय शकना, पूण ते हे भुरग्यां बरोबर मेळून ते एक उत्सव कसो. आमी आतां वेंचणूक कशी म्हणटा, आतां वेंचणूक आमी लोकशाहीचो उत्सव म्हणटा, तेच प्रमाणे हातून तेच अनुशंगान जर आमी सेन्सस पळय, जनगणना पळय, तोही एक उत्सव शिकपा खातीर. कित्याक आज जे पळय आज आमचें शिकप जें आसा तें थियोरिटिकल जालां. आमी मातशी डायग्रेस करता हांव, विशयांतर जातलें. आमचे जे पळोवपी आसा तातूंत तरणाटे पिरायेचे भुरगे आहा आनी तांकां उद्देशून, कित्याक आमी म्हणटात आतां 2047 विकसीत भारता कडेन पावल मारपाचें हें एक माध्यम. सो तातूंतल्यान आज जो भुरगो एक धरया 15 ते 20 वर्साचो पिरायेचो आसा, तो आनी एक 20 वर्सांनी 40 वर्साचो जातलो. सो म्हणून तो सारको विकसीत भारताचो सारको विटनेस कसो, साक्षीदार कसो. सो तांणी खूब शिकपा मेळटा. म्हणून घराचें कशें, म्हणजे घर आतां खूब जाणांचे तरेतरेची घरां आसता. हावज लिस्टिंग करतना एन्युमरेटराचे आमी एक माचये वयल्यानूय तांचे आनी सुपरवायझराचे आनी सगळे यंत्रणेचे आमी तुस्त करपा जाय. आमी तांकां फाटीर एक हात मार कौतुकाचें हें करपा जाय. कारण ही गोश्ट जी आसा आतां ते आपले थोडे आसा वेकेशनूय दिवन करता. आमचे शिक्षक, प्राथमीक शिक्षक जे आसा, थोडे उच्च माध्यमीक आसा, ते आपले सुटयेन हें काम करता. आनी आमकां खबर आसा गोंयान तापमान कशें आसता तें सद्या खूब वाडिल्लें आहा. सो त्या अनुशंगान जर बारीकशें आमी हें करत जाल्यार आमी तांकां खरेंच अपुरबाय करूंक जाय. हे जे पळय सुपरवायझर, हे एन्युमरेटर, हे होल यंत्रणेची सगळ्या ही मोठी यंत्रणा. आतां आमच्या गोंयान आमी गोंय आनी भारत कंपेर करूं शकना. आनी जशें पुर्वोत्तर राज्य आसा आमची, आसाम, मेघालय सायडीन, थंय वेगळे परिस्थिती आसा. उत्तरेक आमी वचत जाल्यार काश्मीर, लडाख, लेह, जम्मू काश्मीर, थंय वेगळी परिस्थिती. दक्षिणेक परिस्थिती वेगळी आसा. सो हातून आमी हें घडोवन हाडटा 10 वर्सांनी एकदां. आनी इतलो तो आमकां फुडें येवजण्यो, इतलें आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याच्या आदाराचेर गतीशक्ती प्रधानमंत्र्याची येवजण आसा. आमचे आमी ब्रीज पळयता आनी वेगवेगळे रस्ते पळयता, धरणां बांदलेलीं पळयता. सो हातून सगळो वांटो जाता तो बारीकसो पळयत. सर, आनी एक प्रश्न हेच्या संदर्भान तुमकां, की आतां समजा जर एन्युमरेटर एका घरा कडेन पावलो, खुबश्या फावटी गोंयान अशें आसा की घरां बंद आसता, खंय तरी कामांक लोक भायर आसता, वेळ पडल्यार भायल्या राज्यान म्हणा की भायल्या देशान आसता. मागीर तेंच्यांनी कशें ह्या यंत्रणेन हें जावपाचें, आपलें नांव लिस्ट. बरोबर आसा. आतां एकदां जर एन्युमरेटर गेलो घरा कडेन आनी ताका डोर लॉक मेळ्ळो न्ही, तो दुसरे खेपे येता. तो दुसरे खेपे येतलो तो, आनी एक ताका 15 एप्रील मेरेन मुभा आसा हें काम करपा खातीर. आतां जर सामकोच जशें तुमी म्हणटा तो विदेशान बी आसत जाल्यार ते यंत्रणेन ताका कांय ऑप्शन ना, तो डोर लॉकूच म्हणून येतले. कित्याक ताका आनी कांय माध्यम ना न्ही. कित्याक हे हातूंतल्यान अशें आसा की आपले पर्सनल फोनार तो ते मनशाचे पर्सनल फोनार करूंक शकना. आपूण अमके टायमार येता, कित्याक कशें आसा ताजी ड्युटी ती एन्युमरेटराची, कळ्ळें न्ही. कित्याक आतां ताणें सगळें लक्षांत घेवन ते घराब्यान वचूं जाय, कळ्ळें न्ही. चडशे लोक जॉबाक वता, ड्युटेक वता आनी तांचे टायमींग 9 to 5 आसता चड. सो आफ्टर वर्किंग आवर्स एक 5 ते 7 म्हणसर किंवा सकाळीं अशें.
आणि म्हाका एक अशें दिसता की सद्याची सगळीकडे जी जागरूकताय चल्ल्या तेच्या वयल्यान आतां इंटरनेट वयल्यान जरी विदेशान सुद्दां जरी लोक असले तर तांकां हेतूंतल्यान हें कळटा आसतलें की देशान अशें अशें चल्लां आपल्या राज्यान ज्या जाग्यार आपलें घर आसा म्हणजे तेंच्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान तांकांय आव्हान अशें आमी करुया की तेंच्यांनी जे आपल्या घरा कडेन कोण आसा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून किंवा त्या वेबसायटीचेर वचून कशा पद्दतीन हें आपली बरोबर आसा तुमी म्हणटा ते बरोबर आसा कारण जरी डोर लॉक म्हणलें आतां इंटरनेट आनी हे माध्यमां सगळीं जगार पावल्या आतां गोंयकार आमचे इंग्लंडाक थंयचे कावन्सिलांनी जिखून आयले बरोबर हें आमकां कितलेशेच अवघे 5-6 तासांनी एक्झॅक्टली कळ्ळें न्ही तेच प्रमाणे जर तांचे हांगा नातेवाईक आसा आतां गोंयांत आमचे खुबशे गांवांनी अशें आसा की सगळे गांवूच सगळे भायर आहा बरोबर सो तातूंतले कोण कोण तांचे नातेवाईक दुसरे कडेन आसा तांचे कडेन चावी बी आसतली तो म्हायती ताजी दिवपाक शकता पूण तो जर सगळे म्हायती जाणा जाल्यारूच बरोबर ना जाल्यार ती अपुरी म्हायती थारतली बरोबर कळ्ळें न्ही ती म्हायती अपुरी थारतली कित्याक तो घराबो वेगळो आसतलो न्ही आनी हो घराबो वेगळो आसतलो बरोबर म्हणल्यार ते घराब्यान कितले लोक रावतात तातूंतलोच कोण जो म्हायती जाणा ते ती म्हायती दिल्ली बरी अशी सर आनी एक प्रश्न असो की ह्या आतां फुडें जे प्रश्न येतात आतां तुमी जे सांगले प्रश्न आसा तर तेतून अशें आसा की आधार कार्ड बी लागता काय किंवा जे पॅन कार्ड किंवा अशा पद्दतीची कितें गरज बी आसा भितर ना तसली कार्डाचे नंबर बिंबर तसले हें ना कळ्ळें न्ही तितलो तो डेटा ना कित्याक हो डेटा लिंक जायना खंय न्ही हें म्हत्वाचें कित्याक तो हाका दिसूं जायना लोकांक की तो डेटा आनी खंय लिंक जाता आनी कितें अननेसरी तकलेन विचार येता न्ही सो तशें कांय ना हातूंत सारके सुटसुटीत प्रश्न आसा हेड ऑफ द फॅमिली कोण घर कसलें आसा म्हणजे टायल आसा काय सिमिटाचें आसा छप्पर कसलें आसा मागीर घरान टीव्ही ब्लॅक एंड व्हायट कलर ते सगळें मागीर कितें म्हणजे लोक कितले रावता घरान मागीर टॉयलेट कसो आसा पाणयाची वेवस्था म्हणजे मूलभूत जे आमी अन्न वस्त्र निवारा म्हणजे हातूंतल्यान आमी सुरू करप ते सगळें कळ्ळें पूण घेतात ते म्हायती अशी 2 व्हिलर कितले आसा 4 व्हिलर कितले इंटरनेट यूज करता म्हणजे तंत्रज्ञान आमचो देश कितलो फुडें चल्ला हाजे प्रमाणे हे सगळे निकश मानूं येता म्हणजे एकंदर त्या एरियान कितक्या इकॉनॉमीक हेची परिस्थिती असलेले लोक रावता किंवा कितें हें आसा सोशियो इकॉनॉमीक म्हणटा आमी समाज आनी आर्थीक मळार आमी कितली फुडें सरल्या समाजीक आमी मळार कितले फुडें सरल्या आनी आर्थीक मळार आमी कितले फुडें सरल्या ताजो एक आढावो तांकां मेळटा सर खुबश्या फावटी अशे जशे सर्वे सुरू जाले किंवा जनगणना सुरू जाले की वेगवेगळ्या तरेचे आरोप असे आयकपाक मेळटा की ठरावीक हे सरकाराक जाय माहिती जाय म्हणून चल्ला अशें तर हेचेर तुमचें मत कितें की अशा आरोपांक तुमी कितें उत्तर दिवं शकता आतां जनगणना किंवा सेन्सस ही प्रक्रिया 10 वर्सांनी एकदा घेतिल्ली प्रक्रिया बरोबर तातूंत कांयच आनी दुमत ना आतां फक्त कितें जालें ते 2020 कोविडाचे महामारीक लागून ते फुडें धुकल्ले आनी तुमी जाणा आसतले की 2021 ती महामारी चड जाली आनी 2024 आमची वार्षिक इलेक्शन जालें हय बरोबर नॅशनल इलेक्शन जालें जनरल इलेक्शन जालें आनी जनरल इलेक्शन म्हणल्यार ती वॉर फुटिंगाचेर तयारी आसता लोकसभेचें इलेक्शन जालें सो लोकसभेचें इलेक्शन जावन सगळी मशिनरी जी आसा देशाची ती मशिनरी त्या हातूंत डायवर्ट जाल्ली सो ते एन्युमरेटर आसता थोडे ट्रेनरूय आसता ते एन्युमरेटरांक सुपरवायझरांक ट्रेनिंग दिवपाक म्हणजे थोड्या फार प्रमाणान हेच सगळे त्या इलेक्शन एका असतात चडशे शिक्षक म्हणा किंवा सगळे आमचे अधिकारी बरोबर तंत्रज्ञान बी सगळे आता फक्त इतलेच की हे तंत्रज्ञान घेऊन घेता कारण आम्ही डिजिटल लिटरसीच्या युगान आसा आता बरोबर आणि हळू आता पेपरलेस जातलेच सगळे ते सो ताजे हातून जर बारीकशे नोट करत आम्ही जाल्यार ते डिजिटल लिटरसी जे हातून विकसीत भारत हे आम्ही कशें घडोवन हाडटले आनी सेन्सस हो डिजिटल कसो करतले म्हणजे आमकां तो घरा कडेन जेन्ना एन्युमरेटर येता तो लॅपटॉप बी घेवन येना तो फक्त मोबायल घेवन येता आनी तो आमचे कडल्यान डेटा घेता तो आमकां पुरवणी प्रश्न विचारना तुमी सांगता तेंच घालता तो बरोबर आमी सांगता पळय डेटा जे घरचे लावता पळय लोक ते सांगता तेच घालता तो ताजे भायर आनी कांय घालना तो आनी ताका रायटूय ना घालपाचें अशें ओके
पूण तेची सर आतां जे कितें एन्युमरेटरान घातलां तेची कितें एक म्हायती त्या जो घराचो ओनर आसा ताका कळपा खातीर कितें तशी सोय आसा म्हणजे तेणी नक्की कितें घातलां तशें तो पळोवं येत न्ही ताका तो घालता तेन्ना त्या वेळार तो डेटा फीड करता पळय तो फर्स्ट लायव्ह जाता न्ही तो डेटा घरा कडेन वचून फील करना तो फुडल्यातल्या फुडें तो डेटा प्रश्न बरो आसा आमचे आयकुप्यांनी मत हाजेर दिवंक जाय की जे प्रश्न आसा पळय त्या प्रश्नाच्यो जापो दिता पळय न्ही तो डेटा आसा तो पेपरार बरोवन व्हरना पेपरार बरोवन व्हरपाक येना ताका तो डेटा आसा तो ते फुड्यांतल्या फुडें फुड्यान म्हणटा तशें ते आपल्या हाजेर मोबायलाचेर तो फीड करता इतलेंच. आतां ही एक प्रक्रिया जाली एक टप्पो जालो अशें म्हटलें दुसरी आतां तुमी म्हटलें 2027 जातले तेन्ना कितें अपेक्षीत हें आसा की म्हणजे प्रश्न येवं शकता. हय आतां कशें आसा हे हातून हावस लिस्टिंग जालें घरांक नंबर दिल्या आनी एक म्हत्वाचें प्रत्येक हातून बिल्डिंगेक नंबर दिल्लो उरता आनी आतां बिल्डिंगेनी एका बिल्डिंगेनी व्हडले व्हडले 240 सुद्दां अशे कॉम्प्लेक्सीस बी आसता ताजेर तो स्केच पेनान नंबर घालता पळय नंबर तो आमच्या पळोवप्याक आमी सांगता मुजरत की तो नंबर फासून उडोवपाचो ना तो नंबर तसो दवरपाचो कित्याक आतां आमी पेंट म्हणून पेंटिंगाक हें करता पेंटिंग नाल्यार तो पेंट सुद्दां केले जाल्यार तो नंबर तरी काडपाचो आनी आपले कडेन दवरपाचो और परत तो नंबर घालपाचो परत घालूंक मेळटा परत नंबर सारको याद आसपाक जाय न्ही कित्याक ना जाल्यार तो फुडल्या हाका पावंड्यार एन्युमरेटर येतलो तो गडबडटलो. करेक्ट. सो तो गडबडपाक जायना म्हणून तो नंबर आसा पळय तो तुमच्याच घराक तो नंबर आसता दुसऱ्या घराक वेगळो नंबर आसतलो. आतां बिल्डींग आसली त्या बिल्डिंगेक एक आसतलो आनी ब्रॅकेटान जो नंबर आसतलो पळय तो तुमच्या फ्लॅटाचो आसतलो नंबर. ओके ओके. सो तशें तें इतले मायक्रो एक्सरसायज. आतां दुसऱ्या पावंड्यार जें आसा आतां हे पावंड्यार मनशाचें कांय विचारनात ते कितले घरान लोक रावता 4 लोक रावता तातूंत हेड ऑफ द फॅमिली कोण नॉट नेसेसरिली सगळ्यान जाणटो आसो तो दादलो किंवा बायल कोणूय आसूं शकता हेड ऑफ द फॅमिली. आतां दुसरे पावंड्यार जेन्ना येतले तेन्ना 4 लोक जर आसले जाल्यार तातूंत एक जोडपें आसलें एक जाणटी सिनियर सिटीजन आसलो एक भुरगें आसलें तीच शिकता कितें तांचो डेटा किंवा कास्ट. आतां भारत सरकाराक कास्ट सेन्ससा खातीरूय हेंय म्हत्वाचें जातलें. तेच प्रमाणे डिलिमिटेशन आतां आमचे मतदारसंघ आसा आतां आमचे मतदारसंघ हे 1971 हाजेर केल्ले आसा. सो ते आतां तांची आतां पुनर्रचनी करची पडटली डिमार्केशन. सो सगळे हे कामा खातीर हे सेन्सस भारत सरकाराक उपयोग पडटले. म्हणजे हो इलेक्शन कमिशन जे आसा भारतीय वेंचणूक आयोग ताकाय तो डेटा उपयोग पडटा. सर मुलाखतीचे आमी लास्ट पावण्यार पावल्ले आसा आमचे कडेन वेळ कमी आसा विशय मोठो तुमी थोडक्यान एक आमच्या हांकां पळोवप्यांक की हे जर अशें एन्युमरेटर येयले जाल्यार तांकां कशा पद्दतीन म्हायती दिवन सहकार्य करचें अगदी थोडक्यान. आतां आमच्या गोंयान जर पळयत न्ही आतां पयलो पावंडो आमचो ऑलरेडी जायत आयलो हातूंत तो तरी पूण जे थोडे एन्युमरेटर येवना सपोज किंवा दुसरे पावंड्यार येतले हे एन्युमरेटर जे आसा हे दोळे आनी कान आमची जी जनगणना कितली यशस्वी जातली आनी हाजे खातीर आमचोय वांटो आसा. आमी जेन्ना पळय म्हायती दिता ती कित पर्यंत म्हणजे आमी कॉन्शियसली दिवपाक जाय ती म्हायती म्हणजे तूं 2 आसत जाल्यार एक प्रत्येकाचेर लिपोवपाचें ना कारण हे भारताच्या आमच्या देशाच्या उदरगती खातीर हातभार लागतलो इतलेंच. सो तांचे कडेन बरे भशेन हें करपाक वागणूक आनी मुख्य म्हणजे तुमी सांगलें तशें की सगळ्या पळोवप्यां कडेन हांव मागता की जो घराचेर नंबर बरयल्लो आसा तो तुमी पुसचो न्हू कारण फुडल्या पावण्यार जी परत जे येतले पळोवपाक एन्युमरेटर ते तांकां तेची गरज आसा. सर आयज तुमी हांगा आमच्या विनंतीक मान दिवन येयले आनी सेन्सस 2027 बद्दल ही अतिशय खोलायेन म्हायती आमच्या पळोवप्यांक तुमी दिली त्या बद्दल पणजे दूरदर्शन केंद्रा वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं.